सुर्ला सत्तरी सोरोबंदीची तयारी. आयतारा गांवचे लोकांचे खासा बसकेत लोकांनी हो निर्णय घेतलो. सगळ्या गांवच्या लोकांनी निवेदनाचेर गांवकाराच्यो सयो घेतल्यात. गांवांत येवपी ट्युरिस्ट टायट जावन धुडगूस घालतात. लोक उपद्रवाक विटल्यात. पाशेच पेड्ड्यार बार्रा नाका म्हूण थंयचो फाटलो 50 वर्साचो आमदार, आदलो मुख्यमंत्री, आदलो सभापती आनी आदलो विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेक सुर्लकार निवेदन दितले. जेन्ना कस्टमर गावात येता तेन्ना तांकां टायमिंग नासता. ती खंयच्याय टायमार बारा सोदपाक म्हणून येता तेन्ना घरान येवन सरळ विचारता बार खंय आहा काय. ते थोडे पयलीं पियल्ले आसता, धुंदी नासता. आनी जेन्ना आमी आतां फॅमिली आसता, नाजूक आसता, 2 भुरगीं, आवय बापूय, समज बापूय घरान नासता, बायल एकटीच आसता भुरग्यांक. आनी समज ते एक दारां रातची खटखट येता पासून रातच्या 2 पासून ते आमगेर येयल्ले आहा. हे 2 वर्सां पयलीं बार खंय आहा काय विचारता. तेन्ना हांव खूब रावले घरान. कित्याक भायर येवन कितें केलें त्या भितर घुसले जाल्यार आमकां त्रास न्हय. आनी कोण पळयतलो, कोण जबाबदारी घेतलो हेची. रोड वाडलो करूंक रोड वाडलो जाता हे जाता जाल्यार ही प्रॉब्लेम ट्रॅफिकची प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आनी गव्हर्मेंटान आमकां लायसन दिल्लें आसा. गव्हर्मेंटान पेड करता. गव्हर्मेंट आमकां लायसन दिल्लें आसा म्हणून आमी फीस करता. आमी गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू पेड करता. त्या खाला गव्हर्मेंटान आमची हे सगळे सोय सोल्युशन करपाचें आनी पेट्रोलिंग दवरपाचें. हो इश्यू वाडलो आसा म्हणजे फक्त 2 म्हयने जुलय आनी ऑगस्ट. पावस पडटा, पावसा लागून लोक हांगा येता सगळ्याक. आनी गांवांतलो भुरगो कोण खंयच्याच बारात दारू पिया एक मेन पॉयंट आसा. ताका लागून ह्यो इश्यू गव्हर्मेंटान सोल्युशन करपाचें आमकां प्रोटेक्शन दिवपाचें. घरा लागे आमचे वारा रातचे कमीत कमी 10-12 चालू असतात. आमच्या भुरग्यांक अभ्यास करपाक मेळना. ते गिरायक केले समजे आपले पार्किंग करता आनी आमचे तोंडाक मुखार येता. आमकां डिस्टर्ब जाता. घरात जावपाक म्हणजे आमकां डिस्टर्ब जाता. आनी आमी एकटो विचारपाक गेल्यार म्हणजे ते 10-12 जाण आसता. आमकां विचारपाक वयता आमकां एक बायचेन सायटीन जावचें पडटा. रस्तो सोडून सायटीन जावचें पडटा. रस्त्यार आमकां फिरपाक मेळना सगळ्यांनी. आनी तेच्या खातीर खुबशे प्रॉब्लेम जाता. आमी विचारपाक तांकां गाडी सायडीन रावन गेल्यार बेळगांवचे जे ट्युरिस्ट येता इतले मस्ती आसता की तांकां बारवाले सुद्दां सांगून आमचे लोक सुद्दां सांगपाक गेल्यार ते डायरेक्ट आमकां मारपाक येता. आनी ते वांगडा 10-15 आसतना आमकां कांयच हे चान्स पडना. आमच्या भुरग्यांक खूब अशे केसी जाल्ले आसा. गाडी असो फोडून धाडलेले आसा. पूण तेजेर कांयूच म्हणजे तशें आमीच पतून पडलेले आसा. खाली पिले आमी गेले आनी परत तसाच आमी गावलेच पडटा. आमचे ठराव जाल्ले आसा. आणि ह्या ठरावात आमची म्हणजे मेन मुद्दो ठरलेलो आहा काय बार बंद करपाचे. आणि आयचे बैठकीत एक निर्णय जाल्लो आसा की सगळ्याच्या वतीन गावाच्या वतीन की दारूबंदी सुर्ला दारूबंदी जावपाच्या. ताका लागून हो ठराव घेतलेलो आसा आणि सगळे ठरावाक मान्यता दिली आहा. मेन म्हटल्यार बारां खातीर चेडवांक आनी बायलांक खूब त्रास जाता. म्हटल्यार कितें करतात, बारांनी पिवपाक येतात, ते पितात आनी बायलांकी कोण सुटयो मारतात, आडायतात, तेंचे गाडी घालपाक करतात. खूब त्रास जाल्लेले आसा बायलांक. म्हणजे आमच्या घरा कडेन सुद्दां ते पावलेले आसा. आमी बायलां एकटी आसता, म्हणजे घरान कामाक वयतात घरांतले. एक्सायज ऑफिसर म्हणटात तांचे खंय धबधब्यांचेर येवपी ट्युरिस्टांच्या गाडयांची तपासणी चालू आसता. आमी आतां हांगा सगळे फूल सारखे चॅकिंग तुमी पळयता आमी कालसान सुद्दां चालूच आसा. आनी एक्सायज जाता आमचो स्टाफ हांगा आसा. प्लस आमी हांगा एक आसा त्या लायनीन थंय सगळे जाता. आनी आतां आमी सगळे पळयता सगळ्या कडेन कितें जाता. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. जीएमसीत रोखडोच ऑन्कोलॉजी विभाग सुरू जातलो. प्रक्रिया निमाण्या टप्प्यार पावल्या म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला. फकत दोतोराकूच न्ही जाल्यार नर्सीक सुद्दां विदेशांत धाडून ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. बांबोळे सुपर स्पेशालिटी विभाग सुरू जालो काय सद्याक कॉन्ट्रॅक्टा वेल्यो नर्सी आपोआप रेग्युलरायज जातल्यो म्हूण विश्वजीत सांगता. Oncology is also being started in Goa Medical College. We have already appointed a chief senior consultant, Dr. Anupama Borkar. So under that, we are going to start the new department of oncology. I think in another 30 days, we should have the plans. I've just approved them yesterday. So we should have the process of laying the foundation at the earliest. It will not be only doctors going abroad. It has to be certain specialized staff also that needs to be trained. It also requires certain nurses that need to be trained in cardiothoracic or any other specialized care, so that we get the best out of these nurses.
And the new 500-bedded super specialty hospital work has started. There also will require more than 150 nurses, 200 nurses. So basically, whatever nurses who are on contractual appointment will automatically get regularized. Now in Goa Medical College, I deliberately delayed the recruitment process because we have got another 36 nurses that vacancies have been created. So I said you have the examination at one shot. विश्वजितान ट्रेन नर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाची वेबसायट लॉन्च केली. गोयच्या वेगवेगळ्या पोस्टाचेर काम करपी नर्सींचो ड्रेस कोड बदलला. We could see the world running so speedily in the world of internet, the digital world. So we decided to be a part of it. And with all the struggles, here we will be uploading all the circulars, important matter and all the official matter which are needed by the nurses. With regard to the change in uniform, sir also approved the proposal, and now today the day is come where we are going to launch this change in uniform. Today we just have a launch of our website. We are looking forward to people going online and registering themselves, especially for the conference which is soon to be held this year. We are also looking forward to everybody getting on board and getting their uniform so that all of us look like the professionals that we are supposed to be. प्रुडंटा खातीर विजय तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.